तेजपालान ताच्या स्टाफ चली पत्रकाराचेर केल्ल्या कथीत बलात्काराची केस 3 वर्सां उपरांत शुक्रारच्यान परत सुरू जाली। हे प्रकरण मिडियान बरेच लावन धरिल्ले ते फाटभुंयेर तेजपालान मिडियाक कोर्टा भायरूच दवरचे म्हूण अर्ज केलो। तेजपालाचो अर्ज कोर्टान मान्य केलो आनी केसीची सुनावणी इन कॅमेरा चलतली म्हूण स्पश्ट केलें। केसीचे संबंधीत पक्षकार सोडून बाकीचे कोणेच कोर्टान येवप ना म्हूण निर्देश दिला। सरकार पक्षान पयलींच आरोपपत्राचेर तांची बाजू मांडल्या, पूण डिफेन्स पक्षान आर्ग्युमेंट घाल्या उपरांत जाय जाल्यार रिजॉइंडर घालपाक मेकळीक मागल्या। शुक्रारा तेजपालाचे आदोगादान आरोपांचेर आर्ग्युमेंट घाले। They filed the petition and, for example, it was consented to by the prosecution also. What did the petition exactly say, sir? No, not to allow publication of the But isn't it gagging the media, sir, from their side? But Are they afraid of the media? But that's the law. But that's the law. Okay. Yeah, So we can't it's in the law. Okay, but we can't cover anything. What is the application, the section that we have to say, and what exactly do we say? Subsection 3. Subsection 3. तरुण तेजपाल आणि ताचे बरोबर काम करपी महिला पत्रकार नोव्हेंबर 2013 थिंक फेस्टाक गोंयांत आयिल्ली। ते वेळार एका हॉटेलाच्या लिफ्टीत तेजपालान ते चली पत्रकाराचेर बलात्कार केलो म्हूण प्रकरण बरेच गाजले। तेजपालाक तेहलकाची पत्रकारिताय सोडची पडली। बरोच तेंप तो सडा जेलीत उरलो। सध्या तो जामिनाचेर भायर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।